कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, साबार कलाकार तुमचे भेटेक येवन गेल्ले आसा, पूण आयज जे कलाकार तुमचे भेटेक आयलेले जावन आसा ते जावन आसा आमचे मालगोडे कलाकार. जावं एक मालगोडे कांतुरीस मोजन म्हणून येता. साबार वर्सां ते आतां मेरेन कोंकणी पालकार तांणी तांचो वावर चालू दवरलेलोच आसा. तांची मुलाखत बहुत कमी तुमकां आयकोंक मेवल्या, पूण आयज तुमच्या भेटेक ते हांगासर आयलेले आसा. डॉग कोडेगांत कांतुरीस कोंकणी पालकाचे जाणी कोंकणी पालक आमचो आजून पासून जिवो दवरला. बाब एलियास, येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी ताच्या सांगात आसा बाब लेस्ली, येवकार. कशें आसात? फिट एंड फायन. फिट एंड फायन. ऑलरायट, ओके. कोंकणी पालक आनी तुमचे नाते जायत्या वर्सांचे, आनी आमच्या जावं आमचे व्ह्युवर्स जे पळयणार आसा तांकां तुमचें जावं जें कितें फाटलें जिवीत आसा वा तुमचें तियात्रीसपणाचें कशें कितें तें भोव थोड्यांक खबर आसा. पूण आयज तुमी तांचे भेटेक आयल्या आनी तुमी तुमचो वेळ आमकां दिलो म्हूण पयलीं सद्याक हांव तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सुरळ प्रश्न म्हजो कोंकणी पालकाचें आनी तुमचें नातें कशें कितें कितें अनुभवला तुमी इतल्या वर्सांनी तियात्राचो? तियात्रासून कामाक वचप, पयलीं म्हणटा कामान नासलो, पूण कामान आसप, लेट घरा पावप, मॉर्निंग पोतून ड्युटेक जॉयन जावप अशें डिफिकल्ट जाता. 3:30 बीन शो आसल्या कारणान 3:30 येवपाक प्रॉब्लेम, आनी एवरी टायम 3:30 मारगांव शो आसल्या जाल्यार आमकां लीव मारूंक पडटा. सो खूब कॉम्प्लिकेशन जाता. लीव पासून मारतलो जाल्यार लीव पास जावपाक जाय, 3:30 तियात्राक पावूंक जाय, हाफ डे घालूंक जाय, सगळें तूं मागीर घरा वचून दुसऱ्या दिसाचें जसो काम आसता तें सगळें काम थाऱ्यार घालून दुसऱ्या दिसा हांव आसता ITN शिकयता. तियात्र इज युअर हॉबी. सो थोडे म्युजीकूय वाजयता, पूण तें म्युजीक ओन्ली चर्चीनूच वाजयता. पूण दुसऱ्या दिसा वचून भुरग्यांक ITN कितें शिकयतलो जाल्यार प्रिपरेशन करूंक जाय. भुरगे फुडल्यान आसतना आमी थिंगा वचून मातशें आदले दिसा तियात्रासून लेट घरा येयले आनी जांभयो काडल्यो जाल्यार भुरगे म्हणटा सर न्हिदता, आनी तांकां भुरग्यांक मागीर म्हणटा न्हिदलो जाल्यार न्हिदनाका तुमी न्हिदतात अशें मागीर ताका लागून सगळें कंट्रोल करून हॅक्टीक लायफ तियात्र म्हणजे. ओके, सो फर्स्ट प्रेफरन्स इज फॉर युअर जॉब आनी हे फकत हॉबी. ऑलरायट, ओके. पूण तरी पूण इतलो बिजी आसतना तुवें तियात्रांक कसो तुजी हॉबी आहा ती मरोंक दिवंक ना. कितें कारण आसलें? जावं तुका ल्हानपणासान तियात्रान नाचोंक जाय आसलो, तुज्या घरान फॅमिलीन कोण आसली? म्हज्या फॅमिलीन कोण नासलो, पूण म्हज्या मायन म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो. हांव केन्ना तियात्र ल्हान आसतना तियात्र पळोवंक वयता जाल्यार पांय दोळे मोठे केले म्हणटा भिताले, पूण माय म्हणटाली वच. कित्याक हांव टिवीचेर केन्ना पळयतालो प्रोग्राम दूरदर्शनाचेर, तेन्ना दिसतालें की हांवूय एक दीस वयतलोच. सो मनान एक आस आसली, देवा कडेन मागतालो केन्ना पावता काय म्हणून. टील 20 एज पासून म्हाका कोणेंच तियात्रान चान्स दिवंक ना. तेन्ना हांवें चिंतलें दूरदर्शनाचेर कोंकणी कांतराचे प्रोग्राम येतालो तेन्ना हांवें म्हजें ओन कंपोजिशन केलें. ओन कंपोजिशन एट द एज ऑफ 20 3 सोंगां बरयलीं. आमच्या गांवान एक बरो तियात्रीस आसलो, क्युरेटर कार्लोस फेर्नांडीस, ताणें म्हजी ती मातशी करेक्शन केली. 3 कांतरां मोडलीं. मागीर म्हाका तियात्रान चान्स पडलो. मागीर तुका तुवें जे कंपोज केला ते उगडास आसा तुका आतां? आतां उगडासना. तेन्ना 1992 एक अर्थक्वेक जाल्लो, तेजे वयर एक बरयलोलें. एक सॉंग म्हाका उगडास आसा. सो तूं स्ट्रगल करूनच तियात्रान पावलो. ऑलरायट, ओके. लेस्ली बाब, तुजी फाटल्यान जावं तुजी काणी तियात्राची कशी सुरवात जाली? तेणें सांगिल्ले ते भशेन हांवूय ITN आहलो. आय वॉज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्टर. सो इंस्ट्रक्टर आहा तेन्ना इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू गो फॉर अ शो. रातचे आमी एक टायमार 3 बऱ्यांक पावताले. सकाळीं उठोन आमकां कामान जावपाक जाय. एंड आय एम स्टेईंग इन कुरचोरें, but I was not at ITI Kakora, which is in Kurchare. I was in Margaon, I was in Farmagudi, I was in Altin, I was in Penjim head office. So traveling was a problem. So early morning you get up again and run back to work. Now tiatra yeवपाक I had a liking for light designs. आनी जायती मराठी नाटकां वयता. मराठी नाटकां चोयन हाव दे डू द लायट इफेक्ट्स एरिया. तेन्ना आमगे तियात्रा स्टेजीचेर एरिया लायटींग म्हणटा आसूंक ना. इट स्टार्टेड नाव. सो
हे नाटक चोयन ये light design we had an organization we started in Kurchare that is Sankalp Theatre. Today it is famous. करेक्ट. We were taking part. आम्ही Manipal, Udupi, All India, Mangalore. We used to take part there. On 6 occasions I got to first prize there for light design. And slowly then कांतरां म्हणपाक हांव धाकलो आसतना कांतरां म्हणटा इस्कलासान बिकॉज मुगे मामी आहा ती शी इज द फर्स्ट लेडी सिंगर ऑन ऑल इंडिया रेडियो. ओके. देर वर टू. वन इज जॉर्जिना जाकिस एंड वन वॉज आंसू रोड्रिगीज. अजून कांतरां येताय ती विथ अलेन कॉस्ट. करेक्ट. माय डॅडी ऑल्सो वॉज एन थिएटर डायरेक्टर रायटर डायरेक्टर. सो तें आमगे फॅमिली आहलोलें. हय. सिंगींग वॉज देर बट सिंगींग तितलें हांव स्टेजीर वचोना म्हणोन म्हणजे तियात्र प्रोफेशनल. एक टायम असो येयलो की गरज पडली एक आर्टिस्ट ना सडनली सो समबडी हॅड टू सबस्टिट्यूट. हांव लायट डिझायन करता म्हणटरी आय न्यू मोस्ट ऑफ द सॉंग्स आनी हांगा कला एकेडमीक शो पॅक समबडी हॅज टू गो एंड डू द सिंग बिकॉज 3 त्रियो आहलोले ते तियात्रान. So I took up. And तेद दिसान it was मिलिंद बांदर गाराया म्हूण तियात्र करता आमी. तेद दिसान my journey started on professional stage as a singer. तेन्नासान स्टार्ट हा. Yeah. आतां कितलीं वर्सां जातलीं? आतां it'll be more than 20 years. मोर दॅन 20. आनी एलियस बाब? मोची जाले 27 years. बिकॉज म्हाका उगडास आसा आमी ल्हान आहली तेन्ना एलियसाक आमी कांतार म्हणटा तो पळयताली तेन्ना एलियस म्हणटा तो कोण नोको आहली तेन्ना त्या टायमार. बट नाव एलियस एंड लेझली इज लायक यू नो पीपल कम टू लूक एट यू ऑल स्पेशली म्हणजे तांकां तुमची कांतरां लायक जाता जे रुचीन तुमी म्हणटा तो टेस्ट जो तुमी त्या कांतरान घालता दॅट दे लायक. एक विचारूंक सोदता हांव इतलीं वर्सां एकूच ट्रूप कॉमेडियन डॉमिनीक कित्याक? हांव पयलीं गांवच्या तियात्रान जशें 19 सांगलां तशें 92 हांवें सॉंग बरयलें. 94 हांवें दूरदर्शनाचेर म्हटलें. 95 म्हाका गांवच्या तियात्रान चान्स दिलो. तेन्नासान एक टॉनी दिवार म्हणून आसलो तेणें म्हाका आल्फी आर्टाक कॉम्पिटिशन तियात्रान इंट्रोड्यूस केलो. थिंगा वयतूच म्हाका मेरीट सर्टिफिकेट मेवली. नेक्स्ट इयराक आल्फी आर्ट. सो कंटिन्युअसली आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट आल्फी आर्ट ग्रूप 7 years. Every year 7 years merit certificate in between 2 first prizes. Different category. Then black box and singing competition जाताले तेन्नाय बीन म्हाका फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज असलेच म्हजे ओन कंपोजिशनाक. मागीर थिंगासान मागीर तशें जालें म्हणून फादर रॉबिन रॉड्रिगीज ताणें एक तियात्र बरयलो 5 जुजेवाज गोंयचे नोकेत ऑपेरा. तितून म्हाका चान्स पडलो. थिंगासान मागीर डॉमिनीक कार्वालोन व्हेलो. आमचे एक कॉमेडियन कायतानान म्हाका डॉमिनीक कार्वालोक इंट्रोड्यूस केलो. तेज्या तियात्रान हांवें सो तियात्रान हांव ताका रिक्वेस्ट करतालो म्हाका एक्टिंगेक चान्स दी. एक्टिंग? बट तो म्हणपाक लागलो एक्टिंग ना सिंगिंगाकूच राव तुजें सिंगींग बरें जाता लोक आपल्याक सांगता तुजें सिंगींग बरें आहा म्हणून. सो डॉमिनीक कार्वालोन म्हाका फक्त सिंगिंगाकूच दवरलो. मागीर थिंगासान मागीर कॉमेडियन डॉमिनिकान आपल्याक एक एक्टर जाय आनी कॉमेडी एंट्री. सो 3 एक फर्स्ट टायम जसो गेलो कॉमेडियन डॉमिनिकाक तेन्ना हांव सिंगिंगाक आसलो प्लस कॉमेडी एंट्री मारपाक. कॉमेडी एंट्री एज अ कॉमेडियन म्हणून तेणें घेतलेलो लुईस बच्चन कॉमेडियन डॉमिनीक तेंच्या बरोबर. एक तियात्रान जालो. दुसऱ्या तियात्रान सरान म्हाका कॉमेडी एंट्रीनूच दवरलो. तिसऱ्या तियात्रान कॉमेडी एंट्रीच दवरलो. म्हाका दिसना तूं कॉमेडी एंट्री मारलेली म्हूण पयली ती. म्हज्या म्हाकाच दिसना. ओके. सो एक दीस असो तियात्र आसलो आमचो आनीक सांवड्ड्या तियात्र आसलो. एक एक्टराक बॉम्बे वयचें पडलें कामाक लागून. मागीर सरान मिनी मारियोक सांगलें तो रोल करूंक जाय मेन. हांवें म्हणलें सर मेन रोल खूब एंट्री आहा कित्याक मेन रोलाचें ताका सगळें शिकोवंक जाय. 5:30 तो बॉम्बे गेला बसीचेर आनी 7:30 तियात्र. विथीन 2 hours मिनी मारियोक तितलें जावं पूण म्हज्यो कॉमेडी एंट्री आहा त्यो तो मातसो जज करून घेतलो मातशें तरी सपोर्टीव दितलो रोल. सर म्हणपाक जातलो तुजे कडेन? हांवें हांव करता. आनी आपलोनाच्या बरोबर तो रोल आसलो. हांवें तो रोल विदावट एक डायलॉग चुकना आसतना तो रोल केलो. ओके. तेन्ना सराक कळलें की हांव
रोल करूंक शकता. नेक्स्ट तियात्रांसून सरान म्हाका मेजर रोल आनी मेन रोल दिवपाक स्टार्ट केलें. सो लास्ट आज पासून हांव कॉमेडियन डॉमिनिकाक आसा. ओके सो सरान म्हाका एवरी तियात्राक मेजर रोल दिले आनी बरे बरे रोल दिले. प्लस हांव सिंगिंगूय करता. ओके जायते तियात्र जायते जाणांचे तियात्र तूं नाचलो पूण तूं कॉमेडियन डॉमिनिकाकूच आसा. लायक वॉट इज द कोऑपरेशन दॅट यू गेट? सी कॉमेडियन डॉमिनिका एक ट्रूप तेका आमी प्रोफेशनल स्टार्ट कर म्हणपाक वी आर द मेन पीपल हू टोल्ड हिम वील स्टार्ट आवर्स वाय एवरी टायम टू दुसऱ्या नाचपाक. करेक्ट. सेम थिंग वॉज विथ जुझेरोड. जुझेरोड इज ऑल्सो रिलेटेड टू मी. आनी तियात्र करप म्हणल्यार इट इज नॉट इतली इझी न्हू. करेक्ट. There is advertisement part is there, artwork is there, then bookings are there, lot of things. Now all these things I used to look after. तितलो तेजे पे जातले. दुसऱ्यांक नाचलां बट चड न्हू. मीन्स आय हॅव नॉट मेड इट एज इट इज अ हॉबी, इट इज नॉट अ प्रोफेशन. I was an instructor, I was promoted to vice principal. That is आमगे हितूंक म्हणटा ते ग्रुप इंस्ट्रक्टर म्हणटा. करेक्ट. So there were a lot of responsibilities there also. So एरात सगळे तियात्र नाचता ते भशेन इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस. एक तियात्र ओके सिन्स ही इज ऑल्सो माय ब्रदर इन लॉ. सो अगेन तितलो पेज मुजेर या तो तितले पेज मुजेर या टू हेल्प हिम आउट. रायट. ओके. एक प्रश्न म्हजो, एक तियात्रान सपोज तुका करियर करूंक जाय तियात्रान जाल्यार इज इट नेसेसरी टू हॅव अनदर जॉब or you can do it on theatre itself? No. What is your opinion? Theatre, I'll tell you, तूं कितलो शिंकोंक जायच बट तूं तियात्राचेर पड जोडटा न्हू योर जॉब इज नॉट पेईंग यू. करेक्ट. हो ती कितें कोत्ताय तियात्र ना आमी फकत कला अकाडेमी वीच इज रॉंग. आमी कला अकाडेमीक तियात्र फेस्टिवला पार्ट घेताय. तियात्र हें ना बट तियात्रांची जी पड जोड आहा लोकांनी संवसार केलो. पयलीं आर्टिस्टान देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हू वर नॉट हॅविंग अ जॉब. So you can depend yourself on theatre. Definitely. And the payment what you are getting is much more than what you get for a private job. कितले मेळटाय तुका? 2000 वयर 2000 त्या टायमार. आत पर्यंत 4000 वयर मेळटा कोण फारीकत तुका? ना. बट आमगे विदीन अ मंथ we almost cross 30-40 shows. So theatres in a way provide job for others. Definitely it is an employment generating this. Alright. कॉम्पिटिशन कितली गरजेची एका कलाकाराक? सिन्स यू ऑल हॅव पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन जायते पावटी एक प्रोफेशनल जावं सिंगर कॉम्पिटिशन तियात्रान आहा म्हणटा अरे सगळे प्रायज तोच वता. दीस इज द टॅग लायन आसता. सो कॉम्पिटिशन एका कलाकाराक कितली गरजेची आसता? कॉम्पिटिशनाक जसो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें म्हणटरीर मागीर लोक पळयता कोणाक प्रायज मेळ्ळो कोणाक प्रायज मेळ्ळो. आतां म्हजें हांव सांगूंक गेलो जाल्यार हांव जेन्ना कॉम्पिटिशनाक वयता तेन्ना भितूंतल्यान भिरांत आसता. हांव पासून जायते फावटी कॉम्पिटिशनाक सॉंग्स म्हणटा तेन्ना हांव मिस जाता थोडे लायन्स. पूण म्हाका हांव ओन कंपोज करता म्हणटून म्हाका खबर आसता हांव खूंय मिस जाला तो. सो एकॉर्डींग टू रायमींग तशेंच येवन अशें म्हाका दिसता एटलिस्ट म्हजे लागीं आतां एटलिस्ट 7 फर्स्ट प्रायज इन सोलो कॅटेगरी तितूंतले 5 तरी सॉंगां हांव मिस जाला. पूण ऑन द स्पॉट हांवें थिंगात सॉंग्स म्हणले. लोक म्हणटात ना तूं चुकोंक ना कांय कळोंक ना कांय कितें चुकलां तें हांवूच जाणा आसता. पूण कंपोजराक तेच कॉम्पिटिशन कितलें गरजेचें आसता कॉम्पिटिशन एका कलाकाराक? Competition is it necessary to have a competition? Not necessary. It is not necessary. Competition आसूं जाय. Competition is like any other competition. But तितलो भार घालपा तेजे सी whatever you are performing on Konkani stage, लोक जो पळ तुका रिस्पॉन्स दिता that is the biggest award for you. Okay. It is not only competition. एक टायमार कितें जाता competition due to different circumstances there is judgments. लोक मागीर जजांक बोवाळ मारताय. You don't get a prize. But that should not dishearten you. Because competition is not everything. Correct. Because एक तियात्रीस मागीर कोस्ट कोता आनी इवन बरो ना जाल्यार पासून लायव्ह परफॉर्मन्स दिवचे पडटा. दॅट इज द मेन थिंग. ऑलरायट. इतले सगळ्यात आमी तुकडल्यान आयकलां जाल्यार एक कांतार लेस्ली बाब तुज्या तोंडांतल्यान आदल्यो रित्यो सांबाळल्यो खरेंच पुर्वजांक दिवंक जाय वालोर
आदी आनी आतां घोडटा तें पळोवन आंगान मोज्या सुट्टा जोर. आदल्या तेंपार गांवान फेस्त येतकच सोयरीं शेजारी एकठांय जातालीं. एकामेकाक आदार दिवन आमकां रुचीक जेवण रांदतालीं. आतां पयल्यार सगळेंच बदल्लां. आदी जातालें तें आमी विसरलीं. घरान भोंवतणी रांदतात आतां जेवणां सगळीं रेडीमेड जालीं. हे तुजेंच कंपोजिशन हय. आनी म्हाका दिसता हे भायल्या जेवणाक लागून रुचीक कितें जेवण हेजेर थीम वॉट इज द थीम थीम आय डन आदी जाता विसरलीं. वन इज आमगे जेवणाचें, वन इज आमगे रांदतात आतां जेवणां सगळीं एक आमगे काजराचें. ओके कित्याक लागून हो कॉन्सेप्ट तुजेंच कॉन्सेप्ट कंपोजिशन कित्याक हय. जें पळय आतां हे कोण जेवणाक मेलो लागून कितें रुचीक जेवण लोक सगळे एकठांय जायन रोजार करी. आनी आदी जाता मीस दिता तें म्हयन्या मीस आहा तें वन इज आमगे जेवणाचें जालें म्हणटकीर दॅट इज द रांदतात आतां जेवणां सगळीं. करेक्ट मागीर ट्रेंड स्टार्ट जालो की 3 दिसांनी मीस करेक्ट त्या म्हयन्या जायना. हे जेवणाक लागून कितें तुवें फॉर युअर इंटेंशन दिवपा जाता कोण मेल तेजें इंटेंशन बट दॅट इज नॉट मन्स मायंड. मीस साम दिता तें दुसरें म्हयनो जाता म्हणटकीर जालें म्हणटकीर दॅट इज द मेल जाल्यार आमी जेवणां सगळीं दाखोवपाक एड आहा तो पेपराचेर एड आहा तो लाखां एड घेताय. काशांव घेताय ते हाजरां काशांव घेताय फडफड दाखोवपाक. फुलां आहाय तें फूल घालप तींच फुलांचे मीस आम दिता ते ओतम्या मीस दिलें जाय जाल्यार मीस पावता न्हू जाल्यार आमी आमकां पयशे म्हूण दाखोवपाक ऑन द सो बेसिकली यू वॉन्ट टू हायलायट लायक जें कितें संवसारान घडटा पळय तेजेर रायट ओके काजरा वदान गेले जाल्यार काशांव घेताय ते हाजरां काशांव घेताय बट गो ऑन टायम फडफड दाखोवपाक काजराक. पयलीं बाबाचें काजर कितें आखी रातभर जातालीं लोक एन्जॉय जातालो आखी रातभर जाय. आतां 2 वरां काजराक तूं लाखभर हॉला पयशे मोडटा आनी लाखभर बेणा पयशे मोडटा. करेक्ट बुफे ओपन म्हणल्यार काशांव घेताय ते हाजरां काशांव घेताय गो ऑन टायम फडफड दाखोवपाक. दिस वॉज माय कॉन्सेप्ट. फुलां आहाय तें फूल ऑलरायट एलियास बाब तुज्या तोंडांतलें घालप. तूं खंयचें खाता तुजी जायती आहा म्हज्या कातरां खूब आहा पूण म्हजें हार्ट टचिंग सॉंग आनी लाखभर बेणा तें सांबाळून दाखयता ओके गो हेड जें म्हजें ओन बरयलां तें करेक्ट बुफे एक मोतुजार करून एकटोच बसोन कांतार मोजें विणलां. सुयानीक दागो घेवनूय पूण मोलादीक उतरांनीच गुंतलां. उतरांय बरोवन दिवंक ना कोणें देवान दिल्लें गिन्यान उजार केलां. काळजांतले आवडे कानार घालूंक प्रुडंट मिडियाचेर हांव पावलां. ल्हानपणींतान म्हाका गोस्त आसलोलो कांतारां कोरपाचो. कोणेच म्हाका आदार दिवंक ना पोरमोड फाकारूंक मोजो. देणे उजार करून बरयलीं कातरां आसतना हांव 20 वर्सांचो. उपरांत टिव्हीचेर म्हटली तशें तियात्र चलताना तो गांवचो. 12 वर्सां सरोन गेली बापूय म्हजो संवसारान ना जिवो. बापायन केल्ली बरेपणान नियाळी तर ह्या काळजाक पडटा गावो. तिया सोंपोन मोदयांनीर घरा पावो. आवय म्हजी दोळ्यान तेल घालून रावो. आवयन बापायन सॅक्रिफीस केल्यात देखून दीस म्हाका हे जाल्यात फावो. रायट ओके वेल कंपोज हे पयलीं कंपोज केलेलें तें सोंपोन मोदयांनीर 2 वर्सां पयलीं म्हणून स्टार्ट ओके आवय कित्याक लागून तुज्या आवडीचें लायक तुजीच कथा ही बापायन ओके सॅक्रिफीस रायट. कशें दिसता तुका जेन्ना तुका केन्नाच कोण पयलीं ल्हान आसतना चान्स दिनालो आनी आतां एलियास आनी लेझली म्हणटच लोक तुमकां वळखता जाल्यार आतां तुमकां कशें दिसता सोंपोन मोदयांनीर ते फोडादीक जाले. हांव एक इन्सिडंट सांगत तुका फॉर मी टू गो ऑन बापायन सॅक्रिफीस प्रोफेशनल स्टेज. तुवें एक ल्हान आसतना चान्स तुवें कांतार बरयलो आनी हांव तें कांतार मारयाणागे तियात्रां म्हणटालो जाल्यार आतां तुमकां कशें दिसता जे तुमी कोस्ट केलेले ते आमकां बारेन शो आहलो आनी सांगत तुका फॉर मी टू गो ऑन बारेन जायती वळखी न्हू आमगेले सो ते उमेदीचे एक
कांतार म्हणून एक गेलो तुवें एक कांतार बरयलो आनी हांव तें कांतार जाल्यार आतां मदें तुमकां उतर ब्लँक जालो बिकॉज आमगेलें न्हू सगलें थिंगा आमकां दॅट इज लॉंग बॅक आनी तेन्ना आय स्टार्टेड सिंग स्टुडंट सांगत तुका फॉर मी सो बरें जायती वळखी न्हू आमगेले म्हणल्या पर्यंत कोणाक कळना कंटिन्यूड आनी आय फिनिश जाल्यार एकल्यान म्हाका मॅसेज गायली मदें उतर ब्लँक जालो बिकॉज वी डीड नॉट कम आमगेलें न्हू सगलें थिंगा दॅट इज टू सी लॉंग बॅक आनी तेन्ना आय स्टार्टेड सिंगींग सो जालें तें कितें गायलें चुकलें म्हणल्या पर्यंत टू स्टँड ऑन स्टेज एंड क्रोक यू नीड गट्स करेक्ट इफ यू हॅव द गट्स म्हाका मॅसेज गायली एंड टेल मी डोंट पुट मॅसेजीस करेक्ट नो सगलें थिंगा दॅट गिव मी अ पुश टू गो लॉंग बॅक आनी तेन्ना फ्रॉम दॅट टायम आय केप्ट ऑन सिंगींग तुजें सेम दिसता म्हाका दॅट पुश सो हांवें तें कितें गायलें सर म्हाका Even to तियात्रान stand on- पडना आसलो तेन्ना म्हण तूं Unit सॉंग्स guts. बरयलीं Correct. अकॉर्डिंगली जसं एंड हाव इज अ वेन वन जाल्यार एकल्यान म्हाका मॅसेज वन गायली मॅन शो हांव वयता वाजोवपाक लॉकडावन येयलो जाल्यार तेन्ना सावन स्टार्ट केलें की किबोर्ड जाणा आसलो दॅट इज म्हज्या लॉंग बॅक आनी तेन्ना मॅथ्यू म्हणून आसा तेणें मागीर डेवीड म्हणून एकलो आनी म्हज्या भावान म्हाका खूब ट्रेन केलो सोल्फेज शिकोवंक तो सोल्फेज शिकलोलो म्हणून हांव किबोर्ड वाजोवंक पावलो आनी And how is a when one जायत्या man show चॅपल्सांनी हांव वाजयता वन मॅन शो शिकयता वाजोवपाक लॉकडावनात सगळे बेकार आसले कारणान किबोर्ड जाणा प्रॅक्टीस केली आनी स्टार्ट केलें इनिशियली मातशें फोंड्या मॅथ्यू म्हणून आसा तेणें मागीर डेवीड फॅमिली फंक्शन भावान म्हाका खूब एवरी फॅमिली फंक्शन ट्रेन केलो तो सोल्फेज शिकलोलो सो आतां मातशें म्हणून हांव किबोर्ड वाजोवंक पावलो एक कडेन वयता वाजोवंक And how is a when one man show doing now? वेळ जालो One and man it's time show now to वयता play वाजोवपाक rapid fire lockdown round. So तयार आसा? बेकार Okay. Rapid fire round with आमचो बाब एलियास. तयार आसा? आमचे फॅमिली केन्ना तरी तुजो व्हिडिओ ऑनलायन व्हायरल फॅमिली केला? फंक्शन्स सगळे जाणां तियात्रान होय जालां जाला खंयचें कांतार सदांच तुज्या तोंडाचेर आसता जायतीं कातरां आसता बेकार चड आसता 1 to 10 रेटिंग दी म्हणल्यार तुजें रॅपिड फायर अपार्टमेंट खंय रावता तें कितले मेस आसतले जे आमचे एवरी फॅमिली फंक्शन्स निमाणें कांतार तुवें डावनलोड केलेलें खंयचें रिसेंटली एक बर्थडे सॉंग डावनलोड केलें ओके दिसाक कितलीं वरां पासून तूं टीव्ही चड पळयता आसता 1 to 10 दिसाक टीव्ही पळोवंक चडसो पावना ओके जरी तर तुजे घरांत एक स्पायडर आसलो जाल्यार तूं ताका मारतलो वो फ्री पूण सोडटलो रावता तें कितले मेस आसतले मॅकडॉनल्ड वो स्टारबक्स जे आमचे ओ, एवरी घरांतली फॅमिली च्या. फंक्शन्स घरांतली सगळे जाणां तुज्या इश्ट आनी फामिली मदें तुका चड बेजार कोण करता ओके दिसाक कितलीं वरां पासून तूं टीव्ही पळयता तुका एक कसलो अवॉर्ड TV पळोवंक जिखोंक जाय जाय हॉटेलांत रॅपिड फायर वा टेंटान तितलें नासलें पूण मातलो मॅकडॉनल्ड तूं दुसऱ्याच्या नॅशनॅलिटीचो जालोलो जाल्यार तूं खंयच्या नॅशनॅलिटीचो जावपाचो आफ्रिका ओके तूं तुजी चाव तूच दिसाक कितलीं वरां पासून तूं टीव्ही पळयता दिसाक टीव्ही पळोवंक माय करून दिली रावता ओके तुका दिसता तूं एक दिसा तरी काजार जातलो म्हणून ओके तूं दुसऱ्या स्टारबक्स एक पावट झालो नॅशनॅलिटीचो जावपाचो एक घरांतली वस्त खंयची जाचे बगर तुज्यान रावंक जायना म्हजो बाबा डावनलोड केलो एलायस दिसाक कितलीं वरां पासून कितें आवडटा तुका माय करून दिली ऑल रायट वेल प्लेड आतां लेस्ली बाब तयार आसा एलायस ओके एक दिसाक कितले पावटी तुजे लागच्यान चावी वा फोन सांडटा केन्नाच ना आतां यू लेस्ली बाब तयार आसा या नो एलायस कसल्या कॉन्सर्टाक तुजो आवडीचो आउटफिट खंयचो कॉन्सर्ट आसा जाल्यार सूट दिसाक कितले पावटी तूं भायर इश्टा सांगाता आसा जाल्यार तूं पयलो घरा येता वो निमाणो हांव निमाणो तुवें कसलें सपन पळयलेलें जें उपरांत पुरें जालें एक Are you a नंबर bathroom दिश्ट पडलेलो singer? सपनाक Okay. दुसरे दिसा येयलो ओके 3 उतरांनी लेस्ली तुजी वडवीक सांग खंयचो कॉन्सर्ट आसा जाल्यार कलर आय एम सिन्सियर एक जरी तर तूं भायर इश्टा सांगाता आसा जाल्यार तूं पयलो घरा येता हांव निमाणो पुट इन तुवें कसलें सपन पळयलेलें जें उपरांत तुजें एक आवडीचें कांतार खंयचें पुरें जालें मोबायल एक नंबर दिश्ट तूं पडलेलो लास्ट निमाणो कोणाक भेटलोलो जुजे रोड जेन्ना कोणाकूय आदार जाय आसता तेन्ना लोक तुजेर बोरवांचो धरूंक शकता की तूं तांकां आदाराक पावतलो म्हूण होय दुसऱ्यांक मेवलो म्हणटोच तूं Put in पयलो lot of कितें hard नोट work. करता ओके दुसऱ्याक मेवलो म्हणटच पयलीं नोट करता कितें Mobile. कसलो तूं लास्ट निमाणो ताजी सिन्सियरिटी ओके सोशल मिडियाचेर तूं जेन्ना कोणाकूय आदार जाय वो कोणाक फॉलो करता ब्लॅक ना तुज्या आवडीचो सिंगर
जुजे रोड. Put in lot of तुझ्या hard work. आवडीचे गोवन बँड ओके आवडीचें गोवन बँड अशें ना. ना फ्री टाइम तू तुजो कसो साधता मोबायल. तू लास्ट निमाणो कितें कोण? ओके कांतारा जेन्ना कोणाक आदार जाय कलर ब्लॅक. फॉलो करता वेळ लागना फकत बसल्यार एक दिसा भितर काबार जाता. ऑलराइट Put in वेल lot of डन hard एंड वेल प्लेड सगळे आन्सर तुम्ही फटफट करून म्हाका सांगल्या ऑलराइट सो मुव्हिंग नाव फ्री टाइम तू तुजो कसो साधता रेडी. Yeah. ऑलराइट रीड माय लिप्स विथ बाब एलियास आणि लेस्ली तयार आसा होय. ओके आय ऑल रेडी Yeah. 30 seconds हा तुझे लागी and your time starts now. Now. आडसो धरपाक चुकोवना. आडसोर काडपाक. काण धांवलो. दोगूय या. Okay. सांग. आडसरात चोरूंक या. माझं लागी आलो तू. लागी Acting बरो आतो. All right. Second one. Done. And your time starts now. मेकअप जालो वचपाचें. हांव मेकअप कोत म्हाका. मेकअप कर. All right. Okay. All right. झाले ओके म्हाका तूं मेकअप कर. तू मेकअप कर हय. मेकअप सारखे सांगला ते एक ऑलराइट एलियास बाब आता तुझा टर्न रीड माय लिप्स विथ आमचा बाब लेस्ली अँड एलियास युअर टर्न डन 30 seconds हा तुझ्या लागी and टाइम स्टार्ट्स नाव रातचो रोडटा. राती राती रात रात दीस जगोडटा. रोडटा. रात दीस रोडटा. ऑलराइट ओके वेल डन सेकंड वन ओके and your time starts now. दोन हजाराचे नोट बंद. करेक्ट. All right, okay. Well done, yeah. Well played. All right, time to adios. आणि adios कोच्या वेळार ही एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नावात तुमकां दोगांकूय एलियास बाबी तुका आणि लेस्ली बाब तुका Thank you so much. आणि काल जाणता तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचो मोलादीक वेळ Correct. काडून तुम्ही हांगासर आयले. तुमची एक मुलाखत घेवंक म्हूण काल जाणता देव बरें करूं. काय देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida. करूं म्हणटा कित्याक Thank you. लेस्ली बाब तुका थँक्यू. Thank you. लेस्ली बाब तुका थँक्यू. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका हांव मागीर बाबा अरे राव राव हे घे
व्यवस्थित खा हा. एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमार घे विसरशी घेता नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव 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 आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव 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 हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल हा? बिल दी जाले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॅप युट्यूब हातूंतच आसता हा म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.